कोची मेट्रो रेल्वे कंपनी गोंयांतल्या वॉटर मेट्रो खातीर डीपीआर तयार करतली। हे खातीर 5.88 कोटी रुपयांचो खर्च जातलो। हाका मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। हेर कांय निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेंत घेतले। भाजपा आणि काँग्रेस हांचे मदले आरोप आणि प्रत्यारोप गोंयांत परतून वाडत आसा। भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांणी राहुल गांधी आणि विरोधकांच्या निषेधाचेर टिका केली। ताका जाप दितना काँग्रेसीन भाजपाच्या निषेधाक लक्ष करून सैमान न्याय केला अशें सांगलें। गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातले। ह्या अधिवेशनाचो काळ मागीर थारायतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। दुसरे वटेन नीट परीक्षेविशीं विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या आंदोलनाचेर मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिली। ही परीक्षा पुराय देशांत सुरळीतपणान जाली। परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकताये संबंधी आशिल्ल्या हुस्क्याची दखल केंद्र सरकारान घेतल्या अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। दिल्लीत सोनम वांगचूक हांच्या उपोशणाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हजारांनी तरणाट्यांनी आंदोलन केलें। हे आंदोलन परवानगे बगर आशिल्ल्यान हे प्रकरणात सुमार 1000 अनवळख्या व्यक्ती आड पणजे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस करतात। भाजपाचे फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी सोशल मिडियाचेर कॉक्रोचेस विथ द टर्माइट सेव्ह नेशन अशी पोस्ट केले उपरांत खवदळ पडिल्ली। हे विशीं मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिल्या। नरेंद्र सावयकर हांणी आपल्या कमेंटात खंयच तरणाट्यांचो उल्लेख करूं ना। ताच्या विधानाचेर राजकारण जालें आनी वेगवेगळे अर्थ लायले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। दिल्लीत विरोधी फुडारी राहुल गांधीक अटक केल्ल्याचो आरोप करून गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन राज्यपालाक निवेदन सादर केलां। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी राजीनामो दिवचो अशी मागणी करतना काँग्रेसीन विद्यार्थ्यांचेर लाठीचार्ज केल्ल्याची नैतीक जापसालदारकी केंद्र गृहमंत्री अमित शहान घेवची अशी मागणी केल्या। पुणेच्या एका नागरिकाची टूर अँड ट्रॅव्हल्सच्या नावाखाला 2,67,000 रुपयांची ऑनलाईन फटवणूक झाली। भोंवपा खातीर आकर्षक टूर पॅकेजीची ऑफर दीत लाखांनी पयशे घेतले। उपरांत आपली फटवणूक जाल्ल्याचे संबंधित नागरिकाक कळ्ळें। उपरांत पीडित व्यक्तीन पुलीस स्टेशनात कागाळ केली। हे प्रकरणात पुलिसांनी दिल्लीच्यान सोनूय उपेंद्र प्रसाद हाका अटक केल्या। चिखले रहिवाशी वाठारात व्यवसाय करपी बेकायदेशीर कायमस्वरूपी विक्रेत्यांक काडचे अशी मागणी चिखलेच्या लोकांनी केल्या। निश्चित केल्लो जागो फकत हातगाडयांक खातीर आशिल्लो, पूण जायत्या विक्रेत्यांनी ह्या सुवातेर कायमची बांदकामां उबारून रहिवाशांक असुविधा निर्माण केल्या अशें लोकांचें म्हणणें। फातोर्डा नेहरू स्टेडियमाच्या छप्पराची सामकी अवतिकाय जाल्या। खर वाऱ्याक लागून छप्पराचे पत्रे पडपाक लागल्या, जाका लागून सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासता। स्टेडियम प्रशासनाच्या म्हणण्या प्रमाण ही छप्पर सुमार 30 वर्सां पोरणी आसा। दुरुस्ती खातीर अदमास तयार करून निविदा प्रक्रिया पुराय जाल्या आनी आतां फकत खर्चाक मान्यताय दिवपाची उरल्या। मंजुरी मेळ्ळ्या बरोबर उरिल्ल्या 3 स्टँडांचे छप्पर दुरुस्तीचे काम हातांत घेतलें अशें प्रशासनान स्पश्ट केलां। राज्यात पावसाचो नेट परतून सुरू जाला। 23 जुलै मेरेन उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या चडशा सुवातींनी वादळी वाऱ्यासह सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला।
गोंय बेळगांव राष्ट्रीय महामार्गावयल्या अनमोड घाटा लागसार केसर रॉक क्रॉस वाठारात पळणारा मध्यान राती 2 ट्रकांक अपघात जालो. एक ट्रक गोंयच्यान बेळगांवच्या दिकेन वतालो जाल्यार दुसरो गोंयांत येतालो. तेन्ना वाटेक तांच्या ट्रकांचो समोरासमोर धपको बसलो. ह्या अपघातात दोनूय ट्रकांचे ड्रायव्हर गंभीर जखमी जाल्या. आमोणा वेदांता प्रकल्पा खातीर लागपी स्लॅग येरादारीचो दर वाडोवचो अशी मागणी ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनान केल्या. डिझल, टोल, विमो, देखरेखीचो खर्च आनी ड्रायव्हराच्या पगारांत व्हड प्रमाणात वाड जाल्या. तरी लेगीत स्लॅग येरादारीचो दर वाडूंक नाशिल्ल्यान लॉरी धनियांक अर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा असो आरोप संघटनेन केला. अली खानजादे खून प्रकरणात फरार आशिल्ले 2 दुबावीत फातोर्डा पुलिसां मुखार शरण आयले. महबूब मकंदर आनी अलाउद्दीन सय्यद अशे ह्या दोगा दुबावितांचें नांव जावन आसा. फाटल्या दिसांनी ह्या प्रकरणात 2 फरार दुबावीत आरोपींक फातोर्डा पुलिशेन अटक केल्ली. आपल्यो मागण्यो फुडें करीत फोंड्या आनी धारबांदोड्या तालुक्यांतल्या पंचायत कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांनी पीडीओ कार्यालयांत मोर्चा व्हेलो. घोशणा दीत निदर्शनां केली. 7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तशेंच सेवेत कायम करात अशें मेळून 5 मागण्यो केल्यो. पंचायत कर्मचाऱ्यांनी संबंदीत तालुक्यांतल्या गटविकास अधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. केपें म्हालांतल्या आंबावले वाठारांतले शेतकार सध्या संकश्टात सांपडल्या. पावस उसरा सुरू जाल्ल्यान आनी कांय दीस पावस नाशिल्ल्यान शेतां उदकापोंद गेल्यांत शेतकी खात्यान पळोवणी करून बारीक शेतकारांक अर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकार भावांनी केल्या. काणकोण तालुक्यांतल्या लोलये शेळी गांवांत शिकारेक आयिल्लो एक बिबटो बायत पडलो. रान खात्याच्या बेगोबेग कारवायेक लागून ताचो जीव साल्वार करपाक रान खात्याक येस आयलें. लोकांचेय हो रेस्क्यू ऑपरेशन पळोवपाक बरीच गर्दी आशिल्ली. सेगीत 3 दीस जाले सीजेपी आंदोलनकारांनी आंदोलन सुरूच दवरलां. धर्मेंद्र प्रधान हांणी पदावयल्यान राजिनामो दिवचो ह्या हट्टाचेर नेट धरून आसात. हे फाटभुंयेर बुधवारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आनी खासदार सुप्रिया सुळे हांणी प्रधानमंत्र्याची भेट घेतिल्ल्यान चर्चेक उधाण आयलां. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटान दाखल केल्ले याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, लोकसभा सचिव आनी 6 बंडखोर शिवसेना खासदारांक नोटीस जारी केल्या. 2 सप्तकां उपरांत हाचेर सुनावणी जातली अशें कळटा. सध्या देशभरात 162 वंदे भारत रेल्वे सेवा उपलब्ध आसा. लोकसभेत एका प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की ही रेल्वे सेवा प्रवाशांक खातीर खास करून चड अंतराचेर प्रवास करप्यांक खातीर आसा. तांकां प्रवासा वेळार बऱ्यो सुविधा ह्या रेल्वेत मेळच्यो ह्या हेतान ही चालीक लायल्या.
आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांका मिलिटरी आणि शेतकी हॉस्पिटलांनी आयुष सेवा वाढोवपाविशीं ह्या पत्रात प्रस्ताव मांडला। जाधवान आपल्या पत्रात देशातल्या सैनिकांक भलायकी सेवा दिवपाक सशस्त्र दळांच्या वैजकी सेवांनी केल्ली महत्वाची भूमिका उक्तायल्या। दिल्ली जंतर मंतराचेर सुरू जाल्ल्या कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन आता आनीक खर जाल्ल्यान तशेंच 3 दीस पुराय जाल्ल्यान दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळान बिरेस्तारा सुरक्षेच्या कारणाक लागून 16 मेट्रो स्टेशनां बंद दवरपाची घोशणा केली। फुडले सुचोवणे मेरेन ही स्टेशनां बंदूच उरतलीं अशें कळटा। न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची निवृत्त जावपाची पिराय 60 वर्सां वयल्यान 61 वर्सां मेरेन वाडोवपाचो विचार करचो असो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान राज्यांक आनी संघ राज्यांक दिला। देशभरातल्या जिल्लो न्याय व्यवस्थेच्या न्यायाधीशांची निवृत्तीची पिराय 60 वर्सां वयल्यान 62 वर्सां मेरेन एकसारकी वाडोवची अशी मागणी करपी याचिकेचेर मुखेल न्यायाधीशांनी ह्या निर्णयाचेर दिका दाखयल्या। उपाध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन बुधवारा तामिळनाडूतल्या कोयंबतूर आणि तिरुपुराक भेट दितले। ह्या वेळार ते कोयंबतूरातल्या GKNM कॉलेज ऑफ नर्सिंगाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हाजेरी लायतले। तशेंच तिरुपूरच्या अविनाशी लिंगेश्वर शिव देवळाक भेट दितले अशी माहिती सचिवालयातल्यान मेळ्ळ्या। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी मनिलात फिलिपिन्स, रशिया आणि सिंगापूरच्या मंत्र्यां वांगडा बसका घेतली। ह्या वेळार रशियन समकक्ष सेर्जे लेव्हरोव हांचे कडेन उलयता आसतना भारतीय सी फेरर्साच्या सुरक्षेविशीं तांणी खर हुस्को उक्तायलो। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी बुधवारा तुलसीपूरच्या देवी पटान देवळात भेट दिली आणि देवळातल्या गोशाळेत गोसेवा केली। ह्या वेळार तांणी थंय आशिल्ल्या गायंक आनी वासरांक खावड घाल्ली पळोवपाक मेळटा।